अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन गोंयांत 9वे खातीर NEP धोरण लागू जातलें। हे धोरणाक लागून नेमके कितें बदल जातले पळोवया हो रिपोर्ट। अंदू वर्सा सावन सुरू जावपी नवे शैक्षणीक वर्सा इयत्ता 9वेक NEP धोरण लागू जातलें। शुक्रारा जाल्ले ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री जांचे कडेन शिक्षण खात्याचो ताबो आसा तांणी ही म्हायती दिली। ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, संचालक शैलेश झिंगडे आनी खात्याचे हेर उंचेल्या अधिकाऱ्यांचे हाजेरीत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली। इयत्ता 9वेक NEP लागू जाल्या उपरांत व्होकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 नवे विशयांचो आस्पाव आसतलो। पयले 2 म्हयने हे विशय शिकोवपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले। उपरांत ऑगस्टा सावन व्होकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 नवे विशय शिकोवपा खातीर शिक्षक आसतले। हिस्ट्री आनी जिओग्राफी शिकोवपी शिक्षकांक इंटरडिसिप्लिनरी हे नवे विशयाचे प्रशिक्षण दितले। आर्ट हे नवे विशय शिकोवपा खातीर NCERT वरवीं शिक्षक दितले। राज्यांत B.Ed आनी D.Ed केल्ले उमेदवार सरकाराचे शिक्षक नोकर भरतीची वाट पळयत आसात। राज्यांत शिक्षकांची सुमार 100 पदां रिती आसात। राज्यांतली शिक्षक नोकर भरती फास्ट ट्रॅक जातली अशें शुक्राचे पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। NEPच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्याच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली। त्या मिटिंगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान NEP इम्प्लिमेंटेशनाचे डिसिजन घेतला। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट व्होकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतलो ताका टिचरांनी येता। व्होकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या पयलीं टिचर्स ना ते टिचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टिचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा। इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जिओग्राफीचो टिचर जो आसा तो सब्जेक्ट मर्ज जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले। आनी आर्ट टिचर जो आसा पयलीं जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCERTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालां। सो एकंदर NEP 2020 इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलो। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एड्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जालें। गव्हर्मेंट हाय स्कूल, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टिचर्स रिक्रुटमेंट ते फास्ट ट्रॅक करपाक लागला। SCERT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाक लागला। आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCERTच्या अंडर हाडपाक लागला। ऑटोनॉमस असल्या ते पोस्ट जाता तितके बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या, जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणांकडले भविष्य रिजॉल्व। सीएम 11वेचे एडमिशनाचे ते थोडे कन्फ्युजन आशिल्ले। 11वेच्या एडमिशनाचे कन्फ्युजन म्हणजे डिपार्टमेंटात तांकां ऑलरेडी प्रिन्सिपल तांकां सांगून तो विशय रिजॉल्व करता। थंयसरूच प्रॉब्लेम कांयच जाना। म्हणजे चुजींग ऑफ सब्जेक्ट तांकां टायम टेबल एकदा सेट केलो आसता तेन्ना सब्जेक्ट चूज करपा खातीर तांकां इजी वयचे त्या खातीर तांकां गायड करता। जर 2 म्हयन्या खातीर तांकां डिले जातले म्हणजे ते कशे तरेन टर्म्स वायज स्टडी तांकां तो जो आसा पळय ते मॅनेज करता। सब्जेक्टान तेजी एग्जाम घेता आसतना त्या पद्दतीन मॅनेज करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।